च्या भागात आज आम्ही जवळजवळ साल्वादोर दिमून आणि सुकूर वाठारात वेगळ्या एरियेन येऊन आम्ही इन्स्पेक्शनां घेतल्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मनशाक घेऊन आमच्या शेतकरी क्लब आणि आमच्या सगळ्या शेतकरी लोकांक भावां भयणींक घेऊन हे कष्टकरी समाजाचे पूर्ण तरेन जे काम वर्सभर करतात ते ह्या भाताचेर निर्भर असता आणि हांगा अंदू गोंयभर जितलो पावस पडला सगळ्यांचीच शेतां नश्ट जाल्या। काल हे असेंब्लीन विषय आमच्या ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑलरेडी रिप्लाय केला की हाऊ ही विल हेल्प द फार्मर्स आणि शेतकरी आधार निधी नाल्यार बाकीचे पहिले जाल्यार आम्ही आज सगळे पूर्ण तरेन इन्स्पेक्शन वेगळे साल्वादोर दिमूनचे भाग आणि सुकूरचे जवळजवळ 1,500 आमचे जे शेतकरी आसा तांची कळ समजून आता फुडें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसराक घेऊन पूर्ण इन्स्पेक्शन करून तांची कळ समजून घेतिल्ली आसा, फॉर्मां भरून घेवपाक लायिल्ली आसा। इल्ले चड मॅक्झिमम प्रॉब्लेम एक 2-3 आसा ते वाड्या समज आमी सुकूर आसा जाल्यार तारे कडलें उदक परत येता ते अजून सॉल्व जायना आसतना एडिशनल वॉटर रिसोर्सीचे पायप खंय तरी ओपन जावन उदक येता म्हूण हें समजून आयलें प्लस पावसाचें उदक। सो हे विशय सॉल्व करपाक येता त्या विकान एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी WID मिनिस्टर कडेन उलोवन we will try to resolve the issue so that next year we don't have this in addition to what the rains have come in. At the same time शेतकरी आधार निधींतल्यान कृषी कार्ड कोणाचे आसा तो विषय आसाच जो आमकां कंपेन्सेशनाक इजी पडटलो पण चॅलेंज आसा जाची उतारो आमी कृषी कार्ड ना पूण एक सुद्दाचो उतारो आसा आनी जंय ते शेती करतात तो मार्गूय काडून काल जशें एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणला वी विल ट्राय एंड हेल्प देम इन कंपेन्सेशन ऑल्सो खंय तांकां त्रास जाल्ले आसा ते आणि परत एग्रीकल्चरान येवपाक तांकां कितें सपोर्ट जाय तोय पळोवपाक आमी प्रयत्न करता पण 100% एक म्हणल्यार पावसा खातीर सगळ्या शेतकऱ्यांक त्रास जाल्ले आसात आणि ते त्रास भरपाई करून दिवप जरी आमी वी आर गिविंग ऑल द सपोर्ट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ते कश्ट काडटात ताजे फळ तांकां वर्साक जेन्ना भात मेळटा ते तांचें एक सूख आसता आणि ताज्या खातीर जाता इतलो आमचोय प्रयत्न आसतलो की हे कंप्लीट करून तांकां कंपेन्सेशन मेळटा आसतना ऑल्टरनेट मेथडॉलॉजी ज्या भागांत जावंक शकता ती पळोवपाची।